नमस्कार आणि योगकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मांगरार 40 वयर केशी पुलीस फाटोफाट कदंबाचो ड्रायव्हरूय पॉझिटिव्ह। मुख्यमंत्री म्हणटा लोकल ट्रान्समिशनूच वास्को लॉकडाऊन म्हणून लोक काचाबूल सुटले खरेदीक। दोनापावला एनआयओ कॉलनीन मेळे कोरोना पॉझिटिव्ह 2 वर्साच्या भुरगे आनी ताची आवय दुयेंत। एनआयओचो एकलो स्टाफ मेंबर बायले भुरग्यांबरोबर गेल्लो हैदराबाद, तो नेगेटिव्ह। शेतकार बागायतदार अत्यावश्यक सामान कायद्यातल्या कचाट्यांतल्यान मेकळे। एपीएमसी कायद्या बदला नवो कायदो शेतकारांक थेट निर्गतीक मेकळीक। मोदी मंत्रिमंडळाचो निर्णय। दुबय एअरलिफ्ट केल्ल्या गोंयकारांनी दाबोळे वाद घाला तो पळोवन मुख्यमंत्री बेजार। पेड क्वॉरंटायनाचे लेखी उतर दिवन परतल्ले। आयिल्ल्यातले 2 पॉझिटिव्ह। निसर्ग चक्रीवादळ थंड नीट देंवलो। मुंबय साल्वार गोंयान उटंगार 24 वरांत 5 इंच। झाडां पडली। बेळगांवां बाजारांत चिखल। विटिल्ल्या वेपाऱ्यांचो संप। भाजी पुरवण बंद। आणि बारा उक्ती जाय धार्मिक स्थळां बंदूच। मायकल म्हणटा धार्मिक स्थळां उक्ती जावंक जायना इतलो ते बंद। लोक घुसपाचो भय। धार्मिक संस्थांक सरकार करतलो विनवणी। वास्को मांगरार कोरोनाच्यो केशी वाडल्यो। 40 कन्फर्म पॉझिटिव्ह। मुख्यमंत्री म्हणटा कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना लोकल ट्रान्समिशनूच। दुयेंत फामील कितें तरी लिपयता। कोरोना भायल्यानूच आसतलो। तपास चल्ला। मांगरार 2,000 लोक सगळ्यांची टेस्ट जातली। दुसरे वटेन वास्कोचो आमदार सगळे वास्कोच लॉकडाऊन करात म्हणून मागता। पुराय वास्को लॉकडाऊन जायत म्हूण लोक काचाबूल। वास्को मांगरार लोकल ट्रान्समिशन हिसपा भायर पातळ्ळा। तितल्याय वाठारात कोरोनाचे केशी प्रचंड वाडिल्ल्यान आरोग्य खात्याची धांवपळ। 4 एकशे टेस्टी जाल्यात। रिपोर्ट मात थोड्यांचेच आयल्यात तातूंत 42 पॉझिटिव्ह। आंकडो आनीकूय वाडपाची शक्यताय। कदंबाचो पुराय स्टाफ कोविड टेस्ट करपाक मडगांवां पावलो। ह्यान पयलीं एका पुलीस कॉन्स्टेबलाकूय कोरोना बादला। पावसाळो सुरू जाला। लोकांनी सादूर रावचे। थंडी जोर खांक येत आसत जाल्यार कोरोनाचो दुबाव असल्यार तपासून घेयात म्हूण वास्कोकारांक जाहीर उलो। आजूय बी जे मंगूर हिल हांगासर ट्रान्समिशन जालां ते कदाचित काही माहिती ते लिपयता असो आमचो अंदाज आसा। आमी तेंच्या कडल्यान डिटेलान म्हायती घेवपाचो प्रयत्न केलो पण अजुनूय ते म्हायती लिपयता। आमचे डिपार्टमेंट तांच्या कडल्यान एक्झॅक्टली ट्रान्समिशन खंयच्यान येयलें कशें येयलें हाचो प्रयत्न सुरू आसा। हे गोंयांत कम्युनिटी ट्रान्समिशन न्हू हें सगळ्यांनी लक्षांत घेवचें कारण त्यांच्या संपर्कान आयिल्ले 75 लोक काल आमी टेस्ट केले की ज्या लोकांनी सांगलें की त्या फॅमिलीच्या संपर्कान हांव आयला म्हाजी टेस्ट कर। त्या फॅमिलीच्या संपर्कान आपूण आयला म्हणून वेगवेगळे कडले लोक आशिल्ले ते 75 लोक नेगेटीव आसा। त्या खातीर हे लोकल ट्रान्समिशन आसा। पर्टिक्युलरली त्या एरियांतलें ट्रान्समिशन आसा। आमी मंगूर हिल फॉर कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केला। आतापर्यंत त्या फॅमिली तशें सांगलें की मंगूर हिल या पर्टिक्युलरली एरियांतल्या 200 लोकांचे टेस्ट केल्या उपरांत 40 लोक पॉझिटिव्ह मेळ्ळे। कन्फर्म पॉझिटिव्ह जाले। आता त्यांच्या संपर्कातले ट्रेसिंग जे आसा हे सगळ्यांचे म्हणजे जाका आमी सेकंड कॉन्टॅक्ट्स म्हणटा तांचे ट्रेसिंग आयज सुरू जाल्लें आसा कारण त्या पॉझिटिव्ह येयल्या उपरांत तांकां सगळ्यांक क्वॉरंटायन करतले। तांकां सगळ्यांक टेस्ट करपाचें सुरू जालें कारण कोण तरी भायरसून येयल्या शिवाय तें ट्रान्समिशन जावंच शकना। त्यांच्या कोणाच्या तरी एक तर ते भायरसून येयल्ल्या मनशाच्या संपर्कान जाय ना जाल्यार त्यांच्या फॅमिलींतलो कोण तरी भायरसून येयल्लो आसपाक जाय। पावस सुरू जाल्लो आसा आनी हो पावस सुरू जाल्ल्या कारणान आमी एखाद्या आमकां मंगूर हिल सारकेल्या एरियेन जेन्ना पॉझिटिव्ह पेशंट मेळटा म्हणून हांव सांगता सगळ्या गोंयकारांनी आमी सतर्कताय दवरपाक जाय। आमी अलर्ट रावपाक जाय आनी आमकां जर बारीकसो सुद्दां सिम्पटम दिसता आसत जाल्यार तेजी बेगिनात बेगीन येवन टेस्ट करपाक जाय आनी आमच्या पुराय सगळ्या कोवीड टेस्टिंग फेसिलिटीजचेर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग फेसिलिटीज अवेलेबल आसा। पुराय वास्को लॉकडाऊन करात म्हूण आमदार मागता। आयज सकाळी सीएम फोन मारलो। सीएमान म्हाका सांगलें डिजास्टर मॅनेजमेंट दे हॅव टेकन डिसिजन इमिजिएटली। सो आय फील दॅट नाव वास्को शूड बी लॉकडावन कंप्लीटली। आनी म्हाका लोकांक अपील करपा जाय की आमी देखून नेक्स्ट टायम इमिडिएटली लॉकडावन पण आमी लोकांनी केअरफूल रावपाक लोकांनी लोक भायर सरपाक जायना। केसीस आर मोर दॅन 30 केसीस
So it is high time, because we don't know whom they have met. They have met people from Vasco, they met people from other areas. लोकांक अपील करपाक जाय की शिकालीम हॉस्पिटल ओपन आहा, शिकालीम हॉस्पिटल तुम्ही वचपाक शकता आनी चॅक करपाक शकता कोण डावट हा जाल्यार. ते शिकालीम हॉस्पिटल इज देयर, मंगळूर कॅम्प आसा देयर सायड वन चॅक सेंटर देयर. So लोकांक एक अपील करता लोकांक की तुम्ही प्लीज येवन आपल्याक चॅक कर कोण डावट हा जाल्यार. कोण तुम्हाला मांगरान येयलेले कोणाक मेळलेले जाल्यार फ्रेंड मांगरान आयज 40 केसीस मेळ्ळे. ते भाशेन मांगरांतले भाशेन म्हाजे कारावाडाय लोक सारको चिकाण भरलेलो आहा, बायणा एरिया कोणाक कोण म्हूण सांगतलो हूंय ते लोक भोंवन येयले म्हूण. आयज आमचो वास्को इतली बरें आहलोलें. फर्स्ट लॉकडावन जालो तेच भाशेन लॉकडावन वास्कोन आख्या वास्कोन करचें म्हूण हांव मागता. आनीकय मेळटले टेस्ट करतरी ते म्युनिसिपालिटीन आयिल्ले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एमपीटी कामाक हे सगळे कडेन आयज खंय खंय स्प्रेड जाला हें आमकां आजुनूय खबर ना. म्हणजे म्हाजें रिक्वेस्ट आहा आमच्या चेअरपर्सना कडेन आनी आमच्या सीएमा कडेन की वास्कोन जाता तितले पयलीं बंद करपाचें, लॉकडावन करपाचें. परत 40 केसीस मेळ्ळ्या. म्हाका दिसता वास्कोन लॉकडावनाची गरज आसा. पुलीस स्टेशन आमी सॅनिटायज करपाक ऑलरेडी सांगलेलें आसा. तशेंच म्युनिसिपालिटी फूल म्युनिसिपालिटी म्हाका दिसता मंगूचे चडशे आमचे म्हटल्यार ते हालीं टॅक्स भरपाक चडशे म्युनिसिपालिटीन तेंचो वेव्हार जालोलो आसा. तेका लागून आमी फूल म्युनिसिपालिटी सॅनिटायज करतले. तशेंच बँक्स आहा पळय वास्कोन मेन बँक्स आसा, इवन पोस्ट ऑफीस अशें सगळे, इवन रजिस्ट्रार ऑफीस, गव्हर्मेंट ऑफीस मेन आहा, इवन इलेक्ट्रिसिटी सगळी मेन खंय जातात. इवन बस स्टँड आमी सॅनिटायज करपाक चिंतला आनी ऑलरेडी हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आसा. लोक त्याच भयान आदींच पॅनीक खरेदीक लागलो. सोशल डिस्टन्सिंग उड्डावन दुकानां, मार्केटांत गर्दी आनी जुडयो घरा भरूंक सुरू. आता सद्याक आमी वास्कोच्या व्हेजिटेबल मार्केटान भितर आसा आनी एक 40 केसी पॉझिटिव्ह मेळटकर खंय तरी लॉकडावन जातलो म्हूण हे भिरांत पडून आयज वास्कोचे जायते लोक मार्केटान भायर सरलेले आसा. दे हॅव रिजॉर्टेड टू पॅनीक बायींग. सगळे लोकांनी आपल्याक जाय तसली वस्तू एसेन्शियल कमॉडिटीज जावं तो तांदूळ, साकर, गंव, भाजी, व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स हे सगळे जे आसा ते बरे भशेन स्टोर करून दवरपाची तयारी चालू केल्ली आसा. मार्केटान आयज बरी खचाखच गर्दी भरलेली आसा आनी लोकांनी सगळें सामान जे आसा आयज ऑलरेडी तयार करून घरा व्हरपाची तयारी दवरली आसा. गोंयांत कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 126 पावलो. तातूंत वास्को मांगरावेले 42, महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले 2 जाण आनी एनआयव्हीत कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्ल्या भुरग्याचो आस्पाव आसा. 126तले 57 रिकवर जाल्यात. एक्टीव केसी 69. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दोनापावला एनआयओ कॉलनीन कोरोना पॉझिटिव्ह दुयेंती. 2 वर्साच्या भुरग्याक दुयेंस. एनआयओचो हो स्टाफ बायल भुरग्यांक घेवन हैदराबाद गेल्लो. गोंयांत पावल्या उपरांत होम क्वॉरंटायन आशिल्लो. भुरगे पॉझिटिव्ह सांपडिल्ल्यान ताका कोवीड हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. आवय बापूय दोगांय नेगेटिव्ह. एनआयओची सगळी कॉलनी बंद करून सॅनिटायज केल्या. कोरोना केशींनी सरकाराची दाखयली पळय. मांगूर हिलार 41 केशी आयल्यो. मात देशी टुरिस्टांची भर घालूंक मुख्यमंत्री फुडें. ते वटेन टेस्टिंग जमना म्हूण आरोग्य मंत्री भितर सरतल्यांचेर कॅपिंग मागता. विजयाचो सरकाराचेर फोग. टेस्ट करपाची तांक ना, सीएम आयकना जाल्यार विश्वजितान खंय देंवचो. दुसरे वटेन काँग्रेस एक सारकी कोरोनाचेर व्हाईट पेपर मागता. आंगरान 47 केसीस आयल्या आनी आयचो आमचो पेपर सावंत रुल्स आउट कॅप ऑन विजिटर्स इनफ्लो. हाजो अर्थ कितें? तो म्हणटा जे इंडियन टुरिस्ट येतले, जे रेड झोनांतल्यान येतले तांकां रेड कार्पेट आपूण घालतलो. ताजेर आनी कॅपिंग कांय आसचें ना. विश्वजीत राणे जो हेल्थ मिनिस्टर आहा तो मागतालो की कॅपिंग घालचें, की विश्वजिताक टेस्ट करपाक म्हळ्यार ताजे हेल्थ डिपार्टमेंटाक टेस्ट करपाची दिसाची कॅपॅसिटी चडांत चड 1,500ची आहा. हाजे परस 10 पटीन लोक येता आसतले गोंयांत. सो तो टेस्ट करूंक तो शकना आनी मुख्यमंत्री ताजें आयकना. सो तो आनी हेल्थ मिनिस्टर म्हणून रावता कित्याक तो म्हाका समजना पयलो. अरे तुज्यान जर टेस्ट करूंक जावचें ना आनी दर मुख्यमंत्री तुगेलें आयकयना आनी तो सगळ्यांक हाडटा भायल्यान जाल्यार तुज्या आंगार येतलें. तूं घरा गेल्यार बरो बेगीन. अशें दिसता की एट द पेस द चीफ मिनिस्टर इज टेकिंग गोवा, इट एपियर्स ही हॅज पुट गोवा ऑन द फास्ट ट्रॅक कोविड एक्सप्रेस via the Daboli grade separator from local transmission to community transmission. ही आज परिस्थिती हा. सरकारान कम्युनिटी टेस्टिंग सुरू करचे, कोरोनाचेर व्हाईट पेपर काडचो म्हूण काँग्रेस मागता. पूर्ण गोंयांत एक भीतीचें वातावरण जालां. आमचो एक सदांच डिमांड आशिल्लो
की सुरवाते पासून हांव सांगतालो की कम्युनिटी टेस्टिंग करचें. तें केलें जाल्यार खुबशे प्रश्न सुटावे जावपाक पावतले. हे हर्ड इम्युनिटीचो कन्सेप्ट गोंयांत जर राबयलो जाल्यार म्हाका दिसता कोरोना व्हायरस फायट करपा खातीर आनी लोकांची मानसीक तयारी जातली. लोकांनी कसल्याय अफवाक बळी पडचे न्ही आनी जाता तितले पद्दतीन मास्क घालून सेफ डिस्टन्स दवरून कोरोना व्हायरसाक फायट करपा खातीर कोऑपरेशन करचें अशें सगळ्या लोकां कडेन म्हजें मागणें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. निसर्ग चक्रीवादळ मुंबय लागसार अलिबाग आदळून थंडावले. व्हडलेशें लुकसाण ना. मुंबय साल्वार रत्नागिरी मुंबय रायगड दर्यादेगांचेर पावता म्हणसर चक्रीवादळाचो नेट 100 सकयल. गोंय धरून कोकणांत 24 वरां मोठो पावस. गोंयांत 5 इंच. कितलेशेच कडेन झाडां पडली. उटंगारांत बेळगांव बाजार चिखलान काबार. व्यापारी विटले. आज सावन संप. भाजी पुरवण बंद. महाराष्ट्र गुजराताक बरीच थकाय. खर जाल्ल्या निसर्ग चक्रीवादळाची खरताय देंवली. सुमार 180च्या स्पीडीन दर्यांतल्यान आयिल्ले हे वादळ मुंबय वटेन येताले. मात रत्नागिरी मुंबय रायगड दर्यादेगांचेर पावता म्हणसर नेट 100 सकयल देंवलो आनी मोठे लुकसाण जावपाचे साल्वार जाले. गुजरात महाराष्ट्रात लाखांनी लोकांक आदींच शिफ्ट केल्ले. बेळगांवा मात पावसाच्या नेटान बाजाराची हालत. सगळ्या बाजारात चिखल. तिडकल्ले व्यापारी वेवस्था जाग्यार घाली मेरेन संपार. भाजी पुरवण बंद. त्या वादळी पावसाक लागून सगळीकडे चिखल जाला ह्या मार्केटांनी आणि आता थंयसर शेतकऱ्यांक आपली भाजी हाडपाक खूप त्रास जावपाक लागला. तेच भशेन थंय दवरपाकय व्यापाऱ्यांक त्रास जावपाक लागला. त्या खातीर तांणी प्रशासना कडेन विनंती केल्ली आसली. तांणी आपणाक त्या ओरिजिनल एपीएमसी मार्केटा भितर आपणाक वेपार सुरू करची परमिशन मेळची म्हणून तांणी काल विनंती केल्ली आसली. पूण ती बेळगांवान काल एक केसीस वाडल्यो. त्या खातीर ही परवानगी प्रशासनान दिवंक ना आनी आयज पळयल्यार सगळे कडेन ह्या मार्केटान चिखल जाला. तिनूय सुवातींनी चिखल जाला. त्या खातीर ह्या असोसिएशनान होलसेल व्हेजिटेबल मार्केट असोसिएशन जी बेळगांवची आसा तांणी फाल्यां सावन व्हेजिटेबल सप्लाय जो आसा व्हेजिटेबल ट्रेडिंग बेमुदत बंद करपाचो निर्णय घेतला. गोंयांतूय फाटली 24 वरां पावसान बरोच नेट धरलो. 24 वरांत 5 इंच पावस. मात वादळाचो तसो परिणाम दिसलो ना. कांय कडेन झाडां पडली. साळात भुमिका देवळा कडेन घोटकाचें झाड पडून बकुळीच्या झाडाक मार लागलो. पेड आनी तळयेक मार बसला. कितकीशी नुकसानी जाली तुमची ब्युटी. आमची 2 बरी देवाची पेडां बांदल्यात. ते एक आमचे ओळीचे म्हणटात ते देवा पडले ते पडले ते डॅमेज म्हणजे मोडलेत. ते एक लुकसाण जालें. आनी हे आमचे खूब पयलींचे ते खूब वर्सां जालीं ते एक हें जालें. आनी ती आमची फाटल्यान जी तळयेचे आसले ते जालें. आनी आमचे देवाचे झाड ते खूब वर्साचे आयचे आनी कालचे न्हू ते. पळोवया सारकी केन्ना पावता ती. ब्युटिफिकेशनाक मातशी थोडीशी हानी जाली. हय आनी म्हणजे चड बरीच जाली हानी. ती आमची देवाची तळी ती हें जाली. कुचेले रस्त्यार झाड पडले. एकले चली स्कूटर घेवन वताले. बऱ्यान साल्वार. हळदोण्यां आंब्याचे झाड पडले. आमकां कॉल येयले 10-15 ब्रागांचा म्हणून कॉल दिले आमकां. आमी थंय गेले. पयलो मेन रोड बंद हे आसलो क्लोज आसलो. तेन्ना आमी फायर फायटींग हें आमचें कटींग स्टार्ट केलें. कितें आमकां एकट्यान कितें सांगलें तें एक चेडूं स्कुटरी वायर पडली. तें मातशें फाटीं सरलें म्हणून तें वाटावलें. जाल्यार शोगेन हें जातालें म्हणून आमी सगळें चालू गाडयेचेर आनी तें मातशें हँग जावन रावलें. आनी झाड रस्त्यार पडलेलें. मेन रोड क्लोज जाल्लो. मागीर आमी ओपन केलो. 2 दीस आमकां हें पावस पडले. कालच्यान झाडाची एमर्जन्सी कॉल स्टार्टूच आहा. नुव्या आदली झाडां बेठीच बेंडली म्हूण एक्टिविस्टांचो बोवाळ. And these trees are not of 1 and 2 years and 3 years. These are more than 2 decades. When we were younger persons, when we were working for the JCs, at that time people have grown these trees and they have never given any problems. Whenever I was having cyclones or even having some storms, these trees have never collapsed. But whereas the trees which are collapsing during the rainy season and which have to be cut or trimmed, this government or these agencies are not bothered about it. But it is very, very saddening and very, very shocking to see this destruction which has already taken place on this stretch of Nuvei.
खाणेपार जंक्शनाचेर नॅशनल हायवेचेर झाड कोसळ्ळें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शेतकार अत्यावश्यक सामान कायद्याच्या कचाट्यांतल्यान मेकळे. कांदे, बटाट, कड्डणां, दाळी सारकेली कितलीशीच आवश्यक खाद्यानां ECA कायद्याखाल्यान भायर काडल्यात. बुधवारा केंद्रीय मंत्रिमंडळान निर्णय घेतलो. तशीच APMC कायद्यातले सुवातेर सुधारित कायद्याचेर शिक्को मारून शेतकारांक ताचो शेतकी म्हाल थेट निर्गत करपाक मेकळीक दिल्या. शेतकार निर्गतदाराकडे थेट कबलात करूंक शकतलो. ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की लटकती तलवार ने निवेश को रोका, ना स्टोरेज बढ़ा, ना निर्यात बढ़ी, ना प्रक्रिया उद्योग बढ़े, ना निवेश आया. आज इस लटकते तलवार को खत्म किया है और इसका परिणाम होगा कि किसान को अच्छी कीमत मिलेगी. अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए हैं. तय प्लान के अनुसार वो निर्यात कर सकता है, भंडारण कर सकता है. ये सब सहूलतें उसको मिलेगी. 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होना चाहिए. किसान को सामाजिक सुरक्षा मिले, इसके लिए किसान मानधन योजना लागू की गई. अभी KCC योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 6.5 करोड़ लोगों पर हैं. 2.5-3 करोड़ की संख्या भी ऐसी है जिनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना है. उसके लिए अभियान चलाकर जल्दी ही इस लक्ष्य को भी पूरा किया जाएगा और यह लक्ष्य पूरा होगा तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया किसानों के हाथ में पहुंचेगा. अभी KCC के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपया ऋण किसानों के पास है. पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि हम लोग अभी पिछले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 31 मार्च की जगह ब्याज सब्सिडी की डेट को 31 अगस्त किया गया. इसका भी फायदा किसानों को मिलने वाला है. आता घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया. गोंयांत शाळा, कोचिंग क्लासेस, शिक्षणीक संस्था सध्या तरी उक्त्यो जावपाच्यो ना. MHAच्या नव्या दिशानिर्देशाप्रमाण स्कुलाचें शेड्यूल धुकल्ला. फुडली तारीख सगळो विचार करून तज्ञांकडे उलोवन जाहीर जातली म्हूण शिक्षण खात्यान स्कुलांक परिपत्रक काडला. तंत्रज्ञान शक्य तितले वापरून भुरग्यांक आदार करचो. SCERTन शिक्षकांक दिल्ले ऑनलायन ट्रेनिंगेचो खंय उपयोग जावंक जाय. वंदे भारत मिशनाचेर दुबयसावन एअरलिफ्ट केल्ल्या गोंयकारांनी दाबोळे विमानतळार होम क्वॉरंटायनाक वाद घाला तो पळोवन मुख्यमंत्री बेजार. दुबय फ्लायटीर बोर्ड जावचे आदीं ह्या प्रवाशांनी केंद्रीय घर मंत्रालयाच्यो क्वॉरंटायनाच्यो सगळ्यो नेम अटी लेखी मान्य केल्ल्यो. पेड क्वॉरंटायन जाता म्हूण बरोवन दिल्ले म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. आता खंय गोंयकारांनीच तांकां कितें तें शिकोवचें. आपूण हे जो आसा पयलीं रायटिंगान दिल्लें आमी पेड करतले, क्वॉरंटायन रावतले. लोकांनी समजूंक जाय ज्या पद्दतीचो इन्शुरन्स हांगासर नॅशनल डिजास्टरान सहकार्य करप गरजेचें आसता. खरें म्हणजे वंदे भारत हाच्या सारकिल्या स्किमीच्या अंतर्गत तांकां सगळ्यांक हाडले गेले. हांगा सहकार्य करचे सोडून हे लोक अशा पद्दतीन कशे वागता हें म्हाका कळना. खरें म्हणजे गोंयकारांनी तांकां कितें तें गोंयकारांनीच सांगचें. 12 जाता तितले बेगीन उक्ती केल्ली जाय. धार्मीक स्थळां बंदूच. आमदार मायकल म्हणटा मांगुरा सारकेले कितलेशेच वाठार आसात, जतनाय घेवंक जाय. धार्मीक स्थळां बेगीन उक्ती जावंक जायना. बंद दवरात म्हणून सरळ सांगूंक शकना. विनवणी करून पळयतले म्हूण मायकल सांगता. 2 म्हयने जाले धार्मीक स्थळां बंद. सुरू जायत जाल्यार लोक एकदम घुसतलो. So it is a matter of concern for Goa where community transmission can happen. Already which has happened at Mongur Hill. So it should not happen in Mapsa where there is a basti over there. I am also worried in my constituency at Aradi, Kandoli. So we are going to take all measures now
to see that nobody comes from Maharashtra and stays over there. So if anybody is coming, we will have to tell all the people like social workers who are working in these areas, panchayat member, NGOs who are staying in that area, to see that nobody should come and stay over there. Even if somebody is negative and has been offered home quarantine, so we will have to make some arrangement to keep them separately. Like now it is Mungar Hill, which is where the houses are touching one another. Now there are many more. Margaon, in Zwarinagar, in my area is very small. Chimbel, in Maharashtra, in Mapsa, and other places in Goa. So we need to identify these places. I will appeal to our Archbishop. He will take the right decision. I don't think he will allow opening of the churches where there is a community transmission which has already happened in Mungar Hill. So he will still wait. No doubt MHA has given guidelines. He will still wait because he will not want anybody to point out fingers to the church, that church is the reason where people, all of a sudden it has opened now, people will just flock inside to pray. He will not want that reason to be for transmission of virus from one person to the another. I will request him. Same with the temples and churches. Yeah, I will, whatever I can do, I will speak. I will tell CM also to informally tell. We cannot tell them that you shut it down, but we can informally tell them that precautions needs to be taken. If things go bad, state will change SOP. State can directly tell church, temple, mosque, gurudwara not to open. But right now MHA has given guidelines to open. So state will directly not interfere and say shut it. We can request, like how I told you, I will request the Archbishop. Churches, देवळांनी religious हांवें सांगला ह्या सगळ्या विशयाच्या उपरांत आमी पयलीं पळयतले हे आमी लोकल ट्रान्समिशन म्हटलां, ताच्या उपरांत आमकां भायर खंय ट्रान्समिशन दिसता काय कितें हें सगळें पळोवन सरकार ताच्या उपरांत निर्णय घेतलो. 2 दिसांत पणजे वादळाच्या नेटार 5 इंच पावस. कितल्याशाच वाठारांनी बुट्टी मारली, गटारां तुंबली. उदक निस्तुपाची वेवस्था करूंक आमदार बाबूश स्वता सगळेकडे भोंवता. दुसरे वटेन पहिल्याच पावसान फोंड्या सांताक्रूज रस्ते पेड्ड्यार. सगळो चिखल रस्ते जाग्यार घालिना जाल्यार खंय मोगोचो दोतोर केतन भाटीकर रस्तो आडायतलो. आम्ही गेले पण सांगले की फ्लडिंग आनी जावं उपकारना म्हणून. सो मला एरिया thankfully so far there is not been a major flooding as far as Mala area is concerned. There was some dispute regarding some land missing, which CM has already resolved in that. With CM's intervention it has been resolved, and work is going on in full swing as far as Mala is concerned, where next to the Mala bridge. And here there is some water logging which was earlier. I think some GSIDC has done some work with some drains are blocked. So we are just trying to open those drains. So we are just come here to check because this is the area which gets flooded every year. Okay. Now actually we are doing some cleaning up work as far as the debris and all was there. Okay. The GSIDC work. And the issue was nothing with the department actually. Actually it was due to CM's intervention that because there was one owner who was actually obstructing the WRD to basically carry on its work. To carry on its work. So now CM basically has put his foot down and told the department to go ahead with the work. आम्ही आज फोंड्या सांताक्रुजान हांगा आयिल्ले आसा. भरपूर फॉलोअप केलो. हांगाचो वॉर्ड कावन्सिलर यतीश सावकार आनी हांव पर्सनली मेळून म्हाका दिसता आमी आतां पर्यंत एक 50 तरी खेपी मारल्यो. आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला. आमी फोंड्या आमदाराकूय रिक्वेस्ट करता की आपल्याक ते तिले सिलेक्टेड रस्ते ना करता. हे जे हांगा लोक आतां वयल्यान देंवती आनी रस्तो ना हांगा, ड्रेनेज ना, कांय ना हांगा. उदक सगळें भरता एका पावसान आनी लोक पडिल्ले आतां दिसता केसीस त्यो पडिल्ल्यो त्यो. सो जाता तितल्या बेगीन हांगाचें कितें तरी एक पॅचवर्क तरी करचो. हे हांगाच्यान एक रस्तो वयर गेलो की परत दाव्यान एक रस्तो, परत देंवतेर एक रस्तो. सांताक्रूजान इंटरनल रोड्स आसा जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं. एकटो सांगता टेंडर जाला, एकटो सांगता टेंडर जावना. टेंडर ना जाल्ले सुद्दां पॅचवर्क जाल्ले आहा आनी उतर दिल्लें आमकां की फाटल्या वर्सा मार्च पर रस्ते जातले म्हणून. सो आतां ब्लेम गेम करनासतना जाता तितल्या बेगीन हो रस्तो बेगीच्या बेगीन करचो
जाल्यार आमकां मागीर नाल्यार गव्हर्मेंटाक शिटकाणी दिवपाकूय कळटा आनी आमकां रस्त्यार येवपाक जाल्यार रस्त्यार येवपाकूय कळटलें रस्तो ब्लॉक जातलो मागीर. जो ब्रिज आहा महाखासदानाचो नवीन रस्तो जो आसा त्याच्या मदकात एक ब्युटिफिकेशन केल्लें आहा बाबू आसगांवकारान. तेका तेकून जो ब्रिज आहा धाकटो ब्रिजाक तेकून जो सायडीचो ब्रिजाचो सायडीचो भाग जो आसा तो सकयल केला. तो आमी जवळ 1.5 वर्स जाले आमी त्याच्या बद्दल आवाज करीत आहा आनी न्यूजय केली. न्यूज केल्या उपरांत लायव्ह व्हिडिओय केला 4-5 फावटी. तें कोणाचो लक्ष ना. जेन्ना वयतात हे मंत्री वगैरे येतात वयतात तांकां कळटा बाबा अशें जाला म्हणून दिसता तांकां जंपिंग जाता गाडयो पण तांकां कांय फिकर पडलेलें ना. आतां पळोवंक गेल्यार हांगासर फाटल्यान जी आहा ती खडी पडलेली आहा. खडी पडलेली जे ट्रक येतात येयल्या उपरांत जी गाडी जंपिंग जाता. जंपिंग जाल्या उपरांत जी खडी आसता ती खडी पडटा सकयल जंपिंग जाल्या उपरांत. तशें हे आसतात माती आसा रेंवे आसता ती रेंवय पडटा. पण इतकी जंपिंग जाल्या उपरांत आज फर्स्ट टायम जाले आतां सकल गेला ही फर्स्ट टायम खडी पडलेली आहा सारकी. आनी ह्या 8-15 दिसांक जाल्यार सारकीच बसलेली आहा. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.